आरजीपी भितर अंतर्गत वाद चढ खर जायत आसा। विरेश हो बोणो आमदार अशी खर टिका आरजीपीचे भंडारी अजय खळकर आणि ताच्या वांगड्यांनी केली। दर एक आंदोलनाक आमी ताका तेको दिला, मात पणजे पाट्यातल्या भाड्याचे कार्यालय सील करपाचो आमदार विरेश बोरकाराक कसलोच अधिकार नसून कार्यालय सील करप हो फौजदारी गुन्यांव थारता। कार्यालयात लायिल्ले सील आमी सहज मोडू शकता, पूण आमी अशें करचे ना। कायदेशीर सोपस्कर केले उपरांत सोमार आमी कार्यालय उक्ते करतले अशें आरजीचे भंडारी अजय खळकरान सांगले। तो म्हणता नॅशनल प्रेसिडेंट सायन्स हितून तिने खंय मारला ते पळय, हांगा तें नांव आसा मात सायन्स तिने हांगा मारला, कांयच कळना। कित्याक हो आमदारच तसो गड्डो आमदार, ताका A to Z असेंब्लीन बरोवन दिवचे पडटाले। बाबा कॉलिंग अटेन्शन कितें, 0R कितें, बजेट स्पीच कितें, अमेंडमेंट टू एक्ट कितें, सगळे ताका A to Z दिवचे पडटा। आणि ते स्पीचीस आमकां पोरूं कळयले की तो हे मार्गान वयता, स्पीचीस आमी ते बरोवन धरिल्ले आसा। तुम्ही एके वाटेन ती स्पीचीस पळया, मराठीन कोंकणीन बरयल्ले आतां स्पिकर्सांसून चालू जाता आणि युट्यूबार व्हिडिओ आतां सेम जातले। तो टेनंटाक टेक्नंट म्हणटा, तो लेपर्डाक टायगर म्हणटा, तो फॅसिलिटेट म्हणटा, तो फॅसिलिटेट हे म्हणटा, फेलिसिटेट म्हणटा, सॉरी फेलिसिटेटाक तो फॅसिलिटेट म्हणटा, कॉन्फिडेन्शियलाक तो कॉन्फिडेंटल म्हणटा। हे बोणे आमदाराक आमी सकयलच्यान वयर काडलेलो आसा, प्रत्येक प्रोटेस्ट तेजो आमी वयर काडलेलो आसा। आमचे हे फाटल्यान रेव्होल्युशनिस्ट दिसता, बाकीच्या विलेजर दिसता, आपलो सॅक्रिफायस, आपलो गाम काढून हे सगळे केल्ले आहा। आणि तेंकाच आयज तो ऑर्डर मारता, कितें म्हणून, तुम्ही कोणूच ह्या ऑफिसान येवचे न्हू म्हणून। तेणी पयलीं सांगचे जे प्रश्न हांवें विचारला, नॅशनल प्रेसिडेंट तूं केन्ना जालो, आमी केन्नाय काडपाक शकता, मात आमचे लिगल एडवायझरान सांगला की हे क्रायम आहा, हे क्रिमिनल क्रायम आसा, हे आमचे ऑफिस जे रजिस्टर ऑफिस आहा पार्टीचे अशें बंद करूंक शकना, आणि हे रेंटेड प्रिमायसीस आहा तेजो ओनर आसा। सो हे सगळे आमी कायदेशीर करतले आणि फाल्यांचे भितर हे सगळे आमी कायदेशीर प्रोसेस पूर्ण करून हे ऑफिस ओपन करतले।